नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव सुमिता कुंकळकार समेस्त पळोवप्यांक नातलांची खुशाल बरीत परबी दिता आनी आयचे 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबली पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स. क्रिस्तांव भावांची उमेदीची आशिल्ल्या नातलांक जाल्या सुरवात. क्रिस्ती धर्मियांच्या घराघरांनी नखेत्रां, लायटिंग, क्रिसमस ट्री आनी जेजू जल्माचेर आकर्षक गोठ्यांची केल्या सजावट. पर्सनल हाऊसिंग प्रोजेक्टाची कामां करपा खातीर भाजपाचे आमदार घेतात हप्ते. भाजपाचो फुडारी सावियो रॉड्रिगीजान केल्ले ट्विटा उपरांत गजाल आयली उक्ताडार. सावियो रॉड्रिगीज कसलेच सांबाळिना पक्षांत पद, सांगता प्रदेशाध्यक्ष दामो. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेंत मोगो बरोबर युती करून लेगीत भाजपाक अपेक्षीत मेळूंक ना येस. भाजपाच्या कांय कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रीय संघटन सचिव BL संतोशा मुखार मांडल्यो प्रतिक्रिया. फ्रेंडली फायट संकल्पनेचेर ना मातूय विश्वास. 2027ची विधानसभा वेंचणूक फ्रेंडली फायट संकल्पना ना योग्य, सांगता विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमाव. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक भाजपाक 7 सुवातेंचेर खावची पडली हार. येवपी विधानसभेच्या वेंचणुकेचेर ताचो जावना परिणाम, सांगता प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक. आनी पिग्मी कलेक्टराच्या हातांतल्यान बॅग चोरून व्हरपी 20 वर्साच्या एका तरणाट्याक केलो अटक. जाल्यार दुसऱ्याचो सोद आसा सुरू. दिवचलची घडणूक. आता पळयात खबरो विस्तारान. पर्सनल हाऊसिंग प्रकल्पा खातीर एका आमदारान भाजपाच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्याकडल्यान पयशे घेतिल्ले असो गंभीर वादग्रस्त आरोप भाजपाचो फुडारी सावियो रॉड्रिगीज हांणी केला. हे वादग्रस्त विधाना उपरांत पत्रकारांनी जेन्ना प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक विचारल्यार ताणें सांगलें, सावियो रॉड्रिगीज पक्षात कसलेच पद सांबाळिना. आपूण अपक्ष जाले सावन नेमिल्ल्यांची अधिकृत वांगडी वळख आसा. 4 मार्च 2025 ह्या दिसा आदलो मंत्री आनी भाजपाचो फुडारी पांडुरंग मडकयकारान सरकाराचे मंत्री फकत पयशे करपाक पेटल्यात असो गंभीर आरोप केल्लो. तेन्ना गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. आता भाजपाच्या एका आमदारान पर्सनल हाऊसिंग प्रोजेक्टाची कामां करपा खातीर एका कार्यकर्त्या कडल्यान 10 लाख रुपया घेतिल्ल्याचो गंभीर आरोप भाजपाचो फुडारी सावियो रॉड्रिगीसान ट्विटा वरवीं केला. वैयक्तीक हाऊसिंग प्रकल्पाची फायल क्लियर करपा खातीर एका आमदारान संबंधीत मंत्र्याक दिवपा खातीर एका भाजपाच्या कार्यकर्त्या कडल्यान 10 लाख रुपया घेतिल्ले. उपरांत कांय म्हयन्यांनी तो कार्यकर्तो भाजपाच्या एका ज्येष्ठ फुडाऱ्याच्या पदार पावलो. तेन्ना आपणे दिल्ले पयशे मंत्र्या मेरेन पावले काय ना हाची पुष्टी करपा खातीर संबंधीत मंत्र्याक प्रश्न विचारले. आमदारान आपणाक कसलेच पयशे दिवंक ना म्हूण मंत्र्यान सांगले. उपरांत त्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यान संबंधीत आमदाराक समन्स धाडून तांणी दिल्ले 10 लाख रुपया 2 सप्तकां भितर परते घेतले. आता सावियो रॉड्रिगीसाच्या ह्या वादग्रस्त विधाना उपरांत गोंयभर बोवाळ पडपाचो आसा. मजगती सावियो रॉड्रिगीसान केल्ल्या वादग्रस्त विधानाची पक्षाचे ज्येष्ठ फुडारी चौकशी करतात अशें मंत्री माविन गुदिनोन सांगलें. इश्यू गंभीर न्ही. 10 लाख जर आमदार मागता खंयच्या हाऊसिंग प्रोजेक्ट जाल्यार हे पार्टी टू गव्हर्नमेंट हप्ता कल्चर जाता. How you know it is the correct thing unless you verify. Without verification आरोप कोणूय करपाक शकता. जावपा नाका, व्हेरिफिकेशन जावपा नाका हाजे. बाबा कारण जावपा ना जातलें न्ही. सावियो रॉड्रिगीज मोदीक मेळटा, अमित शाहक मेळटा असो ताचे एक स्ट्रेचर आसा BJP भितर. तो पयलीं स्पोक्स पर्सन आशिल्लो. सो तो मनीस जेन्ना असो आरोप करता तेन्ना सिरियस न्ही ते. Whatever is there, the party higher ups are looking into it. That much I know. पार्टी म्हणजे आता हांवें वयर गेलो तेन्ना सांगलें तुमी म्हाका असो असो प्रश्न विचारलो मातशें पळया म्हणून. डोंट वरी, आरोप केलो म्हूण इट इज स्वत म्हूण अशें आसना न्हू. मजगती हे वादग्रस्त विधानाविशीं जेन्ना पत्रकारांनी भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक प्रश्न विचारल्यार तांणी सांगलें, सावियो रॉड्रिगीज पक्षात कसलेच पद सांबाळिना. आपूण अध्यक्ष जाले सावन नेमिल्ल्यांचीच अधिकृत वांगडी म्हूण वळख आसा. ऐकात दामोचे म्हणणे. सावियो रॉड्रिगीज तुमचो मेंबर आहे अजून काय ना असो हे ना. तो मेंबर आसत घडी पण तो खंयच्याच पदाचेर आणि खंयच्या जागेर ना. कारण ज्या दिसाच्यान 18 तारखेच्यान ज्या दिसाच्यान जानेवारीच्यान हांवें पदभार सांबाळ्ळो त्या दिवसा पासून जांकां आमी ऑफिशियली नियुक्त केल्लो आसा ते आमचे मेंबर आसात. त्या दिसाच्यान बाकी सगळे येसी
Don't you think he's damaging the nation? अरे आता कोणी मेंबर जाऊ शकता आणि हय म्हणू शकता डबल नंबर माल नंबर खूप मेंबर असतात प्रत्येककडे काढताना हाडून जोडतात बोलवले म्हटलं थोड्या अशा की नसतले की तिन्ही पद्धतीचे मेंबर असतले पण काढताना त्या वेळेचे टाकलं या वेळेचे नाम पण तू जॉईन जावन मागे दुसऱ्या वर्षी पयलीं आशिल्ले त्यांना मेंबरशिप आम्ही जॉईन झाले अजून मेंबरशिप नव्हता. थँक्यू. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत मगोकडेन युती करून लेगीत भाजपाक अपेक्षित येस मेळूंक नाशिल्ल्यान भाजपाच्या कांय कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रीय संघटनेचे सचिव BL संतोष हांचे मुखार मांडले. येवपी वेंचणुके फाटभुंयेर भाजपाची मतां फुटची न्हय आनी विरोधी मतां एकठांय येवची न्हय हे खातीर कसली रणनिती तयार करूं येता हाचेर सविस्तर चर्चा बसकेंत जाली. जायत्या फुडाऱ्यांनी संघटनात्मक घटमूट करप, कार्यकर्त्यांचे मनोबल सुदारप आनी समन्वय वाडोवपाची गरज उक्तायली. बुधवारा राज्यांत जाल्ल्या सागर मंथन कार्यावळी निमतान मंगळारा BL संतोष गोंयांत पावले. हाचे पयलीं मंगळार राती तांणी मंत्री, भाजपा आमदार आनी कोर कमिटीच्या पदाधिकाऱ्यां कडेन बसका घेतली. गोंयांत मंत्री, आमदार, पदाधिकारी आनी कार्यकर्त्यांनी सेगीत चवथे खेपे भाजपाक सत्तेर हाडपा खातीर आतांच्यान काम सुरू करपाक जाय. दरेकल्यान वैयक्तीक मतभेद विसरून पक्षाक सत्तेर कशें हाडचे, जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या माध्यमांतल्या मतदारां कडेन संपर्क कसो दवरचो, गांवगिऱ्या आनी शहरांनी रावपी मतदारांचे प्रश्न समजून घेवन ते सरकारा मेरेन कशें पावोवपाचे आनी फुडल्या वर्सा अशा सगळ्या प्रश्नांचेर मात करची हाचोच विचार करचो. पक्षाचें लुकसाण जातलें अशा तरेन कोणेच वागचें न्हय अशें कडक आदेश संतोष हांणी दिले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फ्रेंडली फायट संकल्पनेचेर आपलो मात्तूय विश्वास ना अशें विधान विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी केलें. आमी वेंचणूक जिखपा खातीर लडयतात. 2027ची विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान फ्रेंडली फायट ही संकल्पना योग्य ना अशें युरीचें म्हणणें. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाची युती आशिल्ली. मात गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेसीन खोर्ले आनी मोर्जे मतदारसंघांतल्यान आपापले उमेदवार रिंगणात देंवयतना ही फ्रेंडली फायट म्हूण दोनूय पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी सांगिल्ले. मात वेंचणुके उपरांत काँग्रेस तशेंच गोवा फॉरवर्डाक ही फ्रेंडली फायट वेंचणूक म्हारग पडिल्ल्याचें दिश्टी पडलां. ह्याच फ्रेंडली फायट संकल्पनेचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरिया आलेमांव हांणी म्हत्वाचें विधान केलां. 2017 वर्सा हीच फ्रेंडली फायट संकल्पना केल्ली, मात ती अयशस्वी थारिल्ली. आतां हे वेंचणुकेक तीच गत जाली. देखून आपलो फ्रेंडली फायट संकल्पनेचेर मातूय विश्वास ना अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवान सांगलें. 2027ची विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान हो दृश्टिकोन योग्य नाशिल्ल्याचें युरीचें म्हणणें. कितें आसी आज म्हाका दिसता इट वॉज नॉट एन एक्सपेरिमेंट बट डेफिनेटली something that we need to look into. I personally do not believe in this friendly fight. I play an election to win, not only to play but to win an election. And म्हाका दिसता आज in 27 as a लक्ष उरतले. I don't think the friendly fight concept is correct. 17 यो concept जालो, it was a failure. And in the future in 27 there has to be clear cut. You cannot basically tell the voters or confuse them. It has to be one sided. आमकां खात्री हा ज्या पद्धतीन आज we are definitely going to look into the results. We were looking into several results in north as well. We would have won about 5-6 seats very easily. And in the south we could have formed our panel. We could have formed a council. It was heading towards that. But hoina hoi maga dista because there was certain division. We lost about 4 seats with a very small margin. Definitely it is a learning thing that we need to look at because Goinkar is looking at us. Goinkar wants that every one of us are together. We will make all the efforts. As now I can say we are 5 people here of the alliance committee or the committee that was formed. And we felt that we all have to go together. What went wrong, why it went wrong, what was the other internal elements that was not agreeing, what was the external element. All these things are something that the party will introspect and make sure that the target and the focus should be to make sure that BJP goes home. And we are confident, Vidhan Sabhin Pasun, we fight together as MLAs. This is in the interest of the state. Same way we have to fight together to make sure this BJP stands.
ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. क्रिसमस म्हळ्यार क्रिस्तांव भावांची उमेदीची परब. येशू जल्म सुवाळो आनी हेर कार्यावळी सयत क्रिस्तांव भावांची उमेदीची परब आशिल्ल्या नातलांक उमेदीन सुरवात जाल्या. नातलां निमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत उमेदीचें ल्हार फाकलां. नातलां निमतान येशू जल्माचेर आदारीत चर्ची सयत घराघरांनी आकर्षक गोठ्यांची सजावट केली पळोवपाक मेळटा. पळयात नातलांची कांय खिणचित्रां. The feast today, so it is the birthday of Jesus. Okay, Jesus जन्माची परब. So आमी देव सत मानता आनी जेजू जो देवाचो पूत देव आहलो पूण मनिसान आमचे मदें आयला. मनीस जाला आमकां पातकांतली सोडोवंक, मरणांतली सोडोवंक आनी नवें जिवीत आमकां दिवपाक हो जेजू आमचे मदें आयला आनी ताणें केलें. आतां आमी फकत सत मानूंक जाय आनी ताचें बाट धरून आमी जिवंक जाय. आनी आमकां बरो असो आहा जे आमी सत मानता आनी जो भावार्थ आसा तो देव आमकां निर्फळ जावंक दिवचो ना. तो आमचे फुलफील करतलो. ही वील फुलफील द डिझायर्स ऑफ अ हार्ट. ही वील गिव अस इटर्नल लायफ, सासर जिवीत, आनी जंय देव आसा थंय आमी एक दीस आसतले. सो ही आमची मेसेज तुमकां धाकटीशी. देवान आमचे थंय फकत क्रिस्तांव लोकांचेर पूण दर एका भाव भयणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. कित्याक जेजून थंय फकत क्रिस्तांवाचो मोग केलो, पांचशाचो सगळ्यांचो मोग केला. सो आज ही खुशाल करप सगळ्यांक दिवं आनी देवान सगळ्यांक साल्वार करूं. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. दोन 2020 वर्साच्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत जिखिल्ल्या 7 सुवातींचेर अंदूच्या वेंचणुकेक भाजपाक हार खावची पडली. पूण हाचो येवपी विधानसभा वेंचणुकेचेर कांयच परिणाम जावचो ना अशें प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सांगलें. बुधवारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत दामू उलयलो. 2020 वर्साच्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत भाजपान हळदोणा, शिरसय, सांत लॉरेन्स, बेतकी खांडोळा, दवल्ले, गिरदोळे आनी खोला अशा सुवातींचेर जैत मेळयिल्ले. मात अंदू वर्साच्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत काँग्रेस, आरजीपी आनी अपक्ष उमेदवारांनी भाजपाक हारयत जैत मेळयले. हे खातीर मंत्री बाबूश मोन्सेरात, निलकंठ हळर्णकार, आमदार उल्हास तुयेकार तशेंच भाजप सरकारात आशिल्ले अपक्ष आमदार हांचे कामगिरी कडेन कशें पळयतात, तशेंच हाचो येवपी विधानसभा वेंचणुकेचेर परिणाम जातलो काय ना असो प्रश्न पत्रकारांनी प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकाक केलो. ताचेर जाप दितना दामून सांगलें, हाचो येवपी विधानसभा वेंचणुकेचेर कांयच परिणाम जावचो ना. मुळात मतांच्या टक्केवारींतल्यान गोंयकारांनी भाजपाक अंदू वर्सा व्हडा प्रमाणात कौल दिल्ल्याचे दामू उलयलो. भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यक्रमाचे संदर्भात माहिती दिता. फाल्यां 25 डिसेंबर हो भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्यां भितर एक आमचो एक संस्मरणीय दिवस.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. एके बायलेक लुटपाची घडणूक ताजी असतानाच दिवचल शहरात एका पिग्मी कलेक्टराक लुटपाचो अयशस्वी यत्न जालो. या प्रकरणात थळाव्या तरणाट्यांनी एका दुबावित तरणाट्याक धरलो. कांय दीस पयलीं दिवचले एके बायलेक लुटपाची घडणूक घडिल्ली. ही घडणूक ताजी आसतना मंगळारा दनपारच्या दिवचलच्या 5 वाड्या वयल्यान लांबगांव वचपी रस्त्याचेर परतून एक फावट एका पिग्मीकाराक लुटपाची घडणूक घडली. मध्य प्रदेशातल्या दोगा तरणाट्यांनी रणजीत साखळकर या पिग्मी कलेक्टराच्या हातांतले पयशांनी भरिल्ले बॅग घेवन फुटज्यो काडपाचो यत्न केलो. एकलो हाताक मेळ्ळो जाल्यार दुसरो पळपाक यशस्वी जालो. बॅगात 43,000 रुपया आशिल्ले अशेंय कळटा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण अटक केल्ल्या दुबाविताचें नांव अमित गुज्जर अशें आसा. दिवचल पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. काल हांव अडिजांक सुद्दां घरा वयता आसलो. घराक वयता आसतना हिरा टॉकीज थंय वयर पावला मातून दोग जाण येयले कोण दोग जाण बॅग हिसकून घेतले आनी पळय. ही सारको खंय कारेश्वर देवळा कडेन मातशें आयल्यान देवळा आयल्यान मागीर तेका म्हाका दिसता एकटो मेळ्ळो दिसता न्हू. एकट्या गॅरेज केलो धरलो शेतान ते भुरगे खेळटाले तेंच्यांनी लोकान तेंच्यांनी धरलो लांबगांवच्या लोकांनी. आनी तुमच्या बॅगान कॅश कितले आसले ते? 43,000 रुपया आसले कॅश. तुमी पिग्मी कलेक्ट करता पिकनिक करायचें. म्हणजे आनीक तुमकां कितें इंजरी बी कितें करूंक ना? ना म्हाका बॅग घेतलो ते धांवल्यात ते. म्हणजे अशें दिसा उजवाडे म्हणटा मातसो भंय. केस चालूच आहा न्ही आतां. पयर सोसायटी कडेन शेनवार दीस ते बायलेचे. बाकी काय तुमची बॅग मेळ्ळी दिसता. बॅग आतां पुलीस स्टेशनान आतां हेच्या विशय हेच त्रास नाका ते पंचनामो स्टेटमेंट माती गुणे. 2 दिसां पयलीं म्हळ्यार फाटल्या शेनवारा दिवचलच्या बाजाराक लागून आशिल्ल्या बंदरवाड्याचेर दिसा उजवाडे एके बायलेक लुटपाची घडणूक घडिल्ली. हे घडणुकेक 2 दीस जाता म्हणसर दिवचल शारांत असोच एका पिग्मी कलेक्टराक लुटपाचो अयशस्वी यत्न जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण लांबगांवां रावपी रणजीत साखळकर हो दिवचलच्यान लांबगांवां आपल्या घरांत वतालो. दनपारची वेळ आशिल्ली आनी रणजीत हो 5 वाड्या वयल्या रस्त्या वयल्यान लांबगांवां चलत वतालो. 5 वाड्याचेर पावतकीच हिरा टॉकीज थिएटराच्या मातसो फुडें दोग तरणाटे अचकीत रणजीत हाच्या कडेन धांवत आयले आनी एका तरणाट्यान रणजीत हाच्या हातांत आशिल्ली बॅग ओडून दोगांय तरणाट्यांनी फुज्ज्यो काडल्यो. अचकीत घडिल्ल्या ह्या प्रकाराक लागून रणजीत हे सामकें काचाबुल्ल जाले. ताणें मजती खातीर व्हडल्यान बोवाळ केलो. इतल्या म्हणसर जे वटेन हे दोगूय दुबावीत तरणाटे पळटाले थंय शेतान ती लांबगांव वाठारांतले 3 तरणाटे बशिल्ले. तांकां ह्या प्रकाराची कल्पना येतकीच तांच्यांनी धांवत जे तरणाटे बॅग घेवन पळटाले तांचो पाठलाग करून एका तरणाट्याक धरपाक येस मेळयलें. लांबगांवच्या ज्या तरणाट्यांनी ज्या दुबावीत तरणाट्याक धरलो त्या तरणाट्याचें नांव अमित गुज्जर अशें आसा आनी तो मूळ मध्य प्रदेशांतलो मात सद्या म्हापसा वाठारांत रावपी अशें कळटा. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. पक्षा भितरल्या लांचखोरी प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्यांची नांवां फकत पक्षाच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांक सांगतलो अशें भाजपाचो फुडारी सावियो रॉड्रिगीज हांणी सांगलें. तशेंच आपूण भाजपाच्या कार्यकारिणी समितीचो एक वांगडी आसा म्हूण प्रदेशाध्यक्ष दामू नायकान सावियो प्रत्युत्तर दिलां. Now, the reason I put it out is that if an office bearer of the ruling government has to pay a bribe when the government is the party itself, then what is the state of the common man in Goa? Today, Goa is got such a bad name after the Birch fire tragedy, where 25 innocent people have died, but nobody over there decided to do the right thing and do their duty
in following the procedures and the processes that were already there. They allowed an illegal nightclub to flourish for 2 years. And because it was not demolished, because it continued, 25 people died. Now, if that is the level of corruption that we saw over there, and now that I put out this information, please look at the level of corruption and what is the impact on the common man. Today, if an office bearer of the party has to pay a bribe to get his own housing project done, what is the nature and the status of the common man? I will only name them to people I trust. And if Mr. B.L. Santosh ji, J.P. Nadda ji, Amit Shah ji and Modi ji ask me who the names are, I will give them the names. But let me tell you one thing. If I know this information, I would have got this information from either the three of them. I got it from one of the three of them, no? Or the office bearer. So it's not my duty to tell the party, the system where it's gone wrong. My duty is to tell them that if the office bearer has gone through this and he does not have the courage to talk about it, but is willing to talk to anybody else, or if the minister has gone through it, but he does not have the courage to talk about it. परवरी एका शाळेतल्या 6 वर्षाच्या चलयेचेर स्कूल बसीत विनयभंग जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. या प्रकरणात परवरी पोलिसांनी दुबावित आरोपी अल्लाबक्ष सय्याद बादे उर्फ बक्षी या 46 वर्षाच्या दादल्याक अटक केल्या. तशेंच ती गाडी पोलिसांनी जप्त केल्या. पळयात. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी भर पडत आसा. परवरे एका शाळेंतल्या 6 वर्षाच्या चलयेचेर स्कूल बसीत विनयभंग जाल्ल्याची घडणूक मुखार आयल्या. या प्रकरणात परवरी पोलिसांनी दुबावित आरोपी अल्लाबक्ष सय्यदाबादे उर्फ बक्षी ह्या 46 वर्षाच्या दादल्याक अटक केल्या. तशीच ती गाडी पोलिसांनी जप्त केल्या. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फाटल्या 2 वर्सां सावन त्या सान चलयेचेर अत्याचार जातालो. ताच्या पालकांक 21 डिसेंबराक ही गजाल कळ्ळी. चलयेच्या वागणुकेत फरक दिसपाक लागिल्ल्यान पालकांनी चलये कडल्यान सत जाणून घेतले. उपरांत पुलिशेंत कागाळ नोंद केली. पिडेस्त चली इश्कोलाक व्हरपाक येवपी गाडयेंत सगळ्यांत पयलीं चडटाली आनी शाळा सुटले उपरांत निमणे देंवताले. दुबावितान होच वेळ साधून तिचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्याचे मुखार आयले. वैजकीय तपासणेंत ते चलयेचो विनयभंग जाल्ल्याचें स्पश्ट जालां. पुलिसांनी गुन्यांव नोंद करून दुबाविताक अटक केल्या. ताका 4 दिसांची पुलीस कोठडी फर्मायल्या. पुलीस फुडलो तपास करतात. जाल्यार ह्या घडणुके उपरांत थळाव्यांनी दुबावीत आरोपीच्या घरा कडेन व्हडा प्रमाणांत एकठांय जावन ताका हांगा सरलो आनी गोंयांतलो धांवडायात, नाजाल्यार आमी धांवणटली अशी शिटकावणी थळाव्यांनी ह्या वेळार दिल्या. पेट्रोलिंग म्हणजे ते हांगासर रावतात, भाड्याक रावतात. हय. पण 20 पॉइंटर भाड्याक रेंटाक कशें कितें दिवं शकता तूं? आता ते आता म्हाका तुम्ही विचारू नाका, पूण रावतात ते तुमकां हांवें इन्फॉर्मेशन दिला. ओके. सो फाल्यां कशें कितें पंचाक खबर ना तर ह्या बद्दल? सगळ्यांक खबर आहा, पंचायतीक सगळ्यांक खबर आहा. आमी सांगला सुद्धा पंचायतीक. सो आतां कितें सर्वे करपाक व्हेरिफिकेशन जाता इतले बेगीन करपाचें. जे कोण पळय आहात हांगासर रावतात तांकां हांगासरले खाली करपाचे. अच्छा. कित्याक फाल्यां सकाळी एक ही घटना घडली, फुडें आनीक घटना जावं शकता. ती घटना जर तुमकां रोखून धरपाची आहा जाल्यार आतांच कितें तो उपाय करतूंक जाय आनी कितें तो बंदोबस्त करूंक जाय. मनशांक गोंयांत सुद्दां रावपाक दिवपाक जायना. 20 पॉयंट आयज पासून हे कारनामा केन्नाच आमी पळोवंक ना. परवरीन हो आतां सद्या घर घेतला, जालो 2 वर्सां 3 वर्सां जाल्यार खबर ना. आमी आयजूच हांगा पावला हेजे कडेन आनी हेणी 2-3 वर्सांनी आहले कांड केले. आहले मनशांक हांगा दवरूंक उपकार ना. दवरले की हो फाल्यां आनी कितें करूं शकता. मागीर केले की मागीर आमी खंय वयतले? की आमचे भुरगे हांगाच खेळतात, धाकटे केले की आमी मागीर तोंडान कोण दाखोवंक शकना. आहले मनशांक हांगा दवरून फायदो ना. आनी आमच्या गांवच्या लोकांनी पळय डिसिजन घेतला हे सामकें घेतला. कळ्ळें न्हू? आमी गांवकार सामके फायनली आहा. हांकां घराची सील करूंकूच जाय आनी हांकां गांवांक जाय. संजय पोलिसांनी आतां सपोर्ट केला सगळे आमकां डिक्लेरेशन आनी मेन्शन केला आनी तांकां फाल्यां पंचायतीन व्हडल्या सेक्रेटरी कडेन उलयता सांगला पंचायतीन बी आनी इवन आमच्या मुन्सिपल कमिशनर कडेन उलयता सांगला. ओके. आनी फाल्यां डिसिजन घेतात आनी 6 पासून सील करता सांगला. आनी आमी सगळे लोकांक भितर दिला 6 पासून तर सील जायना जाल्यार आमी हांगा सेम हेज्या परस डबल लोक हांगा हाजीर जातले आनी तांकां फोर्सिबली भायर काडटले. आमी ह्या वाड्यार रावल्या इतली वर्सां
जाल्यार एकट्याचे पासून कोणाचे हे ना इतर असे पुलिशेन काण केलेले आणि हो आता नवो येऊ जर असो काण करूंक लागलो जाल्यार आनी भायल्या लोकांक कशे घेतले तुम्ही ते भायल्या लोकांक घेवपाचे ना न्हय आणि भायल्या लोकांनी जर अशें काण केले जाल्यार वाड्यातलो खंय वयतलो ताका कळना आपले भुरगे आहा म्हणून ह्या भुरग्याचे अशें करप म्हळ्यार 6 वर्साच्या भुरग्याचे करप हे कृत्य कशें जालें ताका उजो घालून जळोवन उडोवपाक ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 10 AM बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळकारीण देवीचो वर्सुकी जात्रोत्सव 25 डिसेंबर ते 30 डिसेंबर मेरेन जातलो. पयले दिसा बेरेस्तारा 25 डिसेंबराक सकाळी श्रीचो महाअभिषेक, रातचे विधिपूर्वक नमन, शिबिकोत्सव, जागर, आरती आनी महाप्रसाद जातलो. भाविकांनी व्हडा संख्येन जात्रेक हाजिरी लावन देवीचो आशीर्वाद घेवचो अशें आवाहन देवस्थान समितीन केलां. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या